हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. तर हय गुड आफ्टरनून. हेकाच लागून की आता न्ही दनपारची जाल्यार 12:30 सुमार आणि आता तुम्ही म्हणटली 12:30 जाल्यार तू रेडी जावन खंय वता का म्हणून. तर हांव जाल्यार रेडी हांगासर ड्रेस घातला आणि आमी न्ही आता वता भायर जेवपाक. तर तुमकां तर खबरच आसा खूब दीस पयलीं न्ही म्हाजे 2K सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते कंप्लीट जाल्ले आनी तेजे सेलिब्रेशन जे आसा पळय न्हू ते करूच नाशिल्ले. आयज या फाल्यां या, आयज म्हाजो वेज फाल्यां तुजें वेज अशें करून न्ही सेलिब्रेशन जे आसा पळय ते तशेंच पेंडिंगच आशिल्ले. मागीर मदीं हेची कामां जालीं, लग्नां जालीं, तुमकां तर खबरच आसा फाटल्या दिसा लग्नां अटेंड केलीं. सो ते सगळें जालें आनी 2K सेलिब्रेशन जे आसा पळय ते तशेंच उरले इनकम्प्लीट, म्हळ्यार पेंडिंग उरले, करूच ना. तर काल राती हो म्हणपाक लागला गो तुजें 2K सेलिब्रेशन जे आसा पळय ते इनकम्प्लीट आसा, फाल्यां या, फाल्यां संडे न्ही जेवपाक या असो म्हणपाक लागला. तर हांवें म्हटलें चल या आदी सेलिब्रेशन इन सेन्स कितें आनी करतली सेलिब्रेट. तर म्हटलें चल या आमी एक्चुअली एक आमची लंच डेट बी जातली, मातसो म्हाका बी थोडोसो रेस्ट मेळटलो न्ही म्हणून या म्हटलें. तर आयज आमी तेच 2K सेलिब्रेशन जे आसा पळय तें करपाक वता. आनी हांवें सांगचे पयलीं तुमकां टायटलाचेर थंबनेल पळोवन तर कळत आसतलें, टायटल किंवा थंबनेल जो आसा पळय तो पळोवन कळत आसतलें की आयज आमचें 2K सेलिब्रेशन. तर वता खंय पयस ना, एक्चुअली हो म्हणटालो सोळणा या, मडगांव या, हांगा या, थंय या करतालो. हांवें म्हटलें नाका सद्याक, कित्याक ह्या दिसांक खूब लग्नां हे ते म्हणून भायर भोंवप जालें गर्मेन हे ते न्ही. सो म्हणून म्हटलें नाका, हांगा काणकोण खंय लागींच या अशें म्हणून. पयलीं कारवार वचपाचें डिसायड केल्लें, सो मागीर आतां सकाळ फुडें अशें डिसायड जालें की काणकोण या म्हणून. तर काणकोण हो म्हणटालो बीच सायडीन या म्हणून. हांवें म्हटलें नाका बीच सायडीन, मेन म्हटल्यार एक तर आयज संडे सामको रश आसतलो, पार्किंगा प्रॉब्लम हे ते नाका, त्या बरें सुसेगाद खंय वचून न्ही बरें सुसेगाद बसून जेवपाक मेळ्यार कोता येता. तर म्हटलें कोस्टलान या म्हणून, एज युजल आमचें ऑल टायम फेवरेट. तर कोस्टल रेस्टॉरंट तुमी पळयलाच आसतलें. तर आयज बी आमी थंयच वता जेवपाक. तर चल या, हो गेल्लो आसा भायर, गाडी बी काडून म्हजो वेट करता. तर हांवें म्हटलें की तूं चल, हांव व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करता आनी येता अशें म्हणून. तर या भायर गाडयेन वचून मागीर तुमचे कडेन उलोवप जें आसा पळय तें कंटिन्यू करता. हेका बीन न्ही मागीर मेळटा गाडयेन गेले की. हो गेला भायर न्ही, चल लॉक करता आनी वता हांव. खंय वच केन्नाय वच, हे सामकें कंपल्सरी. इतना गेट या आसतात, कितल्यो ट्रेन येता आनी कितल्यो ट्रेन वयता म्हण देव जाणा. एक येद्देशें बारीकशें इंजीन सुद्दां न्ही, बारीक अशें एक डबो वयतलो असो करून चूं करून केन्ना येयला आनी केन्ना गेलो म्हणून बी कळना. पूण हांगासर 15 मिनटां ही दिवकूच जाय. केन्नाय खंयी वचपाक भायर सर न्ही एक 15 मिनटां जी आसा पळय ती एक्स्ट्रा घेवन भायरूच सरूं जाय आमकां. खंय लेट बी जाता पळय तेन्ना आनी आसता गेट. आनी जशें की तुमकां सांगलेलें भायर वयतकीर मेळयता म्हणून केन्ना मोबायलूच आमचो हातीन. हॅलो, कशें आसात? सगळी घट. तू कसो आसा? एज ऑलवेज. दात बीन आयज पाजून येयलो तो सामको. आयज सेलिब्रेशन न्ही ते गेले 2K सेलिब्रेशन पार्टी. मागेली पार्टी न्ही, जेन्ना पेमेंट येतलो पळय तेन्ना मागेली पार्टी. उगीच पयलींच हांव कशें पार्टी दितलें, आतां पार्टी तुवें दिवपाची. तर आता वता आमी खंय काणकोण हांगा मरे कोस्टलांक. तर आमचे ऑल टायम फेवरेट कोस्टल. तर थंय वता, ट्रेन आयली. सांगू ना येद्देशें कितें येता म्हणून पचकीशें पळय गेलें. तर कोस्टलांक वता आमी. आनी सगळ्यात पयलीं न्ही तुमकां परत एकदां सगळ्यांक थँक्यू. तुमकां लागून म्हाजे 2K सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते कंप्लीट जाले. थँक्यू सो मच. तर आनी तुमकांच लागून हे सेलिब्रेशन करपाचो म्हाका चान्स बी मेळ्ळो. म्हाका न्ही आमकां दोगांकय 2K सेलिब्रेशन करपाचो चान्स बी मेळ्ळो तुमकां लागून. तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान खूब खूब थँक्यू. तर बेगीनच अशेंच म्हाजे 3K सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते बी कंप्लीट जावं आनी अशेंच म्हाका बेगीन 3K सेलिब्रेशन बी करपाचे चान्स जो आसा पळय तो बी मेळूं. तर पळोवया 3K सबस्क्रायबर केन्ना जाता ते. तुमी जर अजून कोणी म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार बेगिना बेगीन म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करात. सो म्हाका बी 3K सेलिब्रेशन करपाक मेळटलें आनीक तुमकां बी बेगीन थँक्यू म्हणपाक मेळटलें. तर तुमकां बीन बेगीन थँक्यू म्हणपाक मेळटलें. तर आता भायर सरले आमी हांगच्यान. या डायरेक्ट आता काणकोण वचून मेळया कोस्टलांक. वाटेर कितें काम बी आसा रे? पयलींच विचारता कित्याक तुमकां तर खबरच आसा जेन्ना केन्ना आमी भायर सरता पळय न्ही खंय वचपाक बीन अशें सेलिब्रेशन जावं खंय वचपाक अशें भायर सरता पळय तेन्ना कामां ही आमची लायनअप आसता. मागीर असं म्हणटलो पयलीं घरा कडेन सांगचो ना, मागीर थंय जेन्ना पावतली पळय आमी न्ही अशें काणकोण पावपाक गेली की मागीर म्हणटलो मातशें मार्केटान वचून येवया न्ही काणकोण
काणकोण मातशें ते सकल देंवया आनी मातशें काम आसा कोण रावला अशी कामां आसता ताका लागून पयलींच विचारता आयज कामां बी आसा का म्हणून भूक लागली कामां असणार बी हांव वळखना तर वता आमी थंय पावले की मागीर मेळटा तुमकां आनी मागीर सांजच्यानी आमकां एक बर्थडे सेलिब्रेशन आसा 21st बर्थडे पार्टी आसा थंय वचपाक जाय हे गेल्या आता तुम्ही म्हणटले पळय 21st बर्थडे म्हटल्यार हांगा कितें फेस्त आहा दिसता दाखयता कितें आसा काय काजार दिसता काय काजार जाल्यार फेरी येता कितें प्रोग्राम बी आसता फेस्त दिसता तर आता न्ही 21st बर्थडे पार्टी म्हणजे तुम्ही म्हणटले हेज्या फ्रेंडाली आसतली म्हणून तर ना हेज्या फ्रेंडाले चोडवाली 21st बर्थडे पार्टी म्हळ्यार हेजे फ्रेंड आसा पळय न्ही तेजो हेजो फ्रेंड आसा पळय न्ही तेजे चोडवाचो आयज 21st बर्थडे आयज बर्थडे रे काय आयज फक्त सेलिब्रेशन आयज बर्थडे आणि सो तेजे ते सेलिब्रेशन आहा सो आमकां इन्विटेशन आसा तर आयज आमी रातची थंय वचपाची पैंगी तर आता हे सेलिब्रेशन आमचे 2K सेलिब्रेशन आनी सांजचे मागीर बर्थडे पार्टीक वचपाची सो तुमकां ते बी पळोवपाक मेळटले आनी स्टे ट्यून तेज्या खातीर पयलीं वयतात जोन येता आनी थंय पावले की मेळटा जोन येयना थंय पावले की मेळटा एक्चुअली आयज संडे मार्केटान म्हाका न्ही म्हणल्यार शॉपिंग करपाचें आशिल्लें सुकें नुस्तें एंड ऑल जाय आशिल्लें पळोवया कशें कितें जाता तें कशें पावता ती पयलीं काणकोण या थंय पावले की मागीर मेळना बाय बाय फायनली पावली आमी काणकोण तर आयज संडे काय ना काणकोण चडशी शॉप्स बी बंद आसतली सॅटर्डे मार्केट आसतली आनी आमचे एज युजल वाटेर तरी पण आमी स्टील डिसायड करीत येयले हांगा या थंय या हांगा या थंय या कर लास्ट आमगेले जिसका कोई नहीं होता है उसका कोस्टल होता है हे डायलॉगाचेर आमी पावली कोस्टलान हे पळयात उडपी हॉटेल कोस्टल पॅलेट सो आमचे ऑल टाइम फेवरेट तर आमचे ऑल टाइम फेवरेट उडपी हॉटेल कोस्टल पॅलेट एक दीस येता मागीर दाखयता तुमकां फूल रेस्टॉरंट कशें आसा तें आतां आयज भूक लागली आयज टायम ना दाखोवपा खातीर तर आयज रेस्टॉरंट वयर फूल खाली आमचे खातीर खाली हांवें खाली दवर आसत आमी आयज ह्या सायडीन बसया विंडो सायडीन लास्ट बसता हांव आयज तर आयज रेस्टॉरंट जें आसा पळय न्ही वयर फूल खाली सकयल फूल भरला आनी आमी मोस्टली येयली न्ही जाल्यार वयरच येतात तर एक दीस तुमकां फूल टूर दिता मागीर सो आमी जे कडेन बसल्या पळय न्ही थंयच्यान भायर बरो वारो मारता आंब्याचो बट आंबे लागूच ना आंबे ओले लागूना पोरू इतलो लागलेलो जाणा अशी गाडी बी दवरता आनी टप्पा 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 करून पडटा ते पिकून घोटां आंबे म्हणल्यार घोटकी सो आनी हो भायर क्लायमेट जो आसा पळय तो आयज सामको पावसाळो असो वातावरण जाला वारो बी तसोच मारता पावसाच्या दिसांनी कसो मारता तसो आनी हो पळय वेटींग फॉर फूड ऑर्डर केले अजून ऑर्डर येयना भूक लागली हे ताका आयज न्ही पावणे 2 जाले आमचो जेवपाचो टायम एक तुमकां तर खबरच आसली हो केन्नाय लेट येयलो जाल्यार लेट जाता ते बीन तो येयला त्या बरोबर वाड 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 म्हणटा आमी आयज अजून येयलेच ना भूक लागली की ताका हो कसो फाटला वोन वोन पळयता पळय हांगासर ऑल टाइम फेवरेट फिश थाली किंगफिश आहे पापलेट आशिल्ली चणक आशिल्ले बट किंगफिश जेन्ना आमी येयल्ली पळय न्हू तेन्ना कोण नाशिल्ले आनी आमच्या फाटल्यान ह्या सायडीच्यान त्या सायडीन म्हणल्यार इतली लायन लागल्या टेबल्स बी सगळी फूल जाल्या वयर सकल सो ताका लागून मागीर वयर सगळे लोक टेबल बी फूल जाता की मागीर हांवें चड कांय शूट करूं ना लोक अशें तोंडार बी हात धरपाले थोड्यां लज दिसता न्ही ताका लागून बट
केले हांवें थोडेशे शूट. आता खंय रे? घरा जालें घे. चल घे. तुका डिस्काउंट दिल न्ही आयज अण्णान. आणि गाडी असली तापल्या. आता या आमी घरा या खंय. ताजे पयलीं मार्केटां वचूं जाय म्हाका. संडे न्ही आयज. म्हाका थोडेशें सामान बी जाय. मागीर सांजचे काय वचपा मेळपाना. हांवें बर्थडे वचूं जाय न्ही. घरा यो आतां घरा वच परत घरांतल्या मार्केटा परत घरा यो परत पैंगीण यो परत घर वच. सगळे बेजार येता न्ही मागीर. सो ताका लागून आतांच वता आसतना मार्केटान वता आनी मागीर घरा वता. तर आतां न्ही नुस्तें पळोवपाक आयला. सुकें नुस्तें. पावसाची तयारी. कोण ना नुस्तेकारा. टायम 2:30 जावन गेली न्ही. सो ताका लागून कोण ना. एकलोच कोण तरी बसला तेजे कडेन पळयता. हें पळय नुस्त्याचें मार्केट सगळें खाली. कोण ना. हो एकलोच आसा. खूप दिवसांनी नेले माझ्याकडे. आता ताज्या कारा नाही म्हणून भाजची याद झाली. काय 100 आणि इले घाण दिसता. आणि बांगडे कशे? बांगडे आणि आता त्यांना तुका वर म्हटल्यावर आता त्यांना वेल्ले सोपले 10-100 उगी तुमच्याकडे आहे नाका. नुस्तें म्हारग जालें खारें. पावस लागीं पावता नुस्तें म्हारग कसा. तर हे पळयात नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें आजून सुकोवप चालूच आसा. आनी आमी नुस्तें हाडपाक गेल्ले न्ही. नुस्तें जालें म्हारग. तर हालत पळय म्हाजी कितें जाली ती. हे घेतला आमी बारीक त्यो कितें म्हणटा रे तांकां वेल्ल्या टायप आसता पळय ती ब्लॅक कलर अशें कितें तरी. ब्लॅक कलर कितें तरी म्हणटा तांकां. हा पळय कारवारचे भाशेन जिन्स कितें म्हणटा खंय. आमी कितें तरी म्हणटा तांकां. तर मोतिया ती घेतल्या. 2 कडेन घेतल्या. 100 रुपयाचे 2 वाटे. म्हाका 1 वाटो माक 1 वाटो घेतला. सो माक 1 वाटो इन सेन्स होच खाता. जेन्ना घरा वयता पळय आमी तेन्ना मागीर जसं हांगा आसतना कशें करता की नुस्तें असल्यार सुद्दां मागीर ताका तें मातशें तव्यार गरम करून जाय तशें मागीर जाय पडटा. थंय तें सोंपले गे म्हणटा. हो सो ताका लागून मान म्हटलेलें हाडून दवर. मागीर तो हांगा येतकीर विचारता न्ही अशें म्हणून. सो 2 वाटे घेतल्या. एक हांगा आनी एक थंय दवरुपाक. हेकाच ती खायना. मा तर प्रेशरा लागून खायत ना. तर भयण बी खायना आनी म्हाका बीन तर आवडत ना. सो हेकाच तें सुंगटां आशिल्ली 100 रुपया वाटो. पूण बरी आशिल्ली सुंगटां. हांवें एक खावन पळयलें. बरी भितर अशी हें नाशिल्ली म्हणल्यार पोकळ आसता पळय तशी ना. बरी भक्कम अशी आशिल्ली. तर खूब इतलीशी घातलेली 100 रुपया म्हणून हांवें घेवना. आनी बांगडे जाय आशिल्ले. तर बांगडे न्ही येदेशे सारके बोटा येतेच बांगडे 100 रुपयांक 8. 10 वर म्हणटा. 12 मागले. हेणे पयलीं 15 मागले. आनी कोण आशिल्लो तेणे 15 मागले. दिवना. मागीर आमी म्हटलें एटलीस्ट 12 तरी ती नाण बाय येदेशे. आनी इतले बारकेले ताल्ल्या भशेन. जसं जसं पावस लागीं पावता पळय तशें तशें नुस्तें बी म्हारग जावपाक लागलें. सुकें पावस पडचे पयलींच. आनी वयल्यान तो सांगता न्ही नुस्तेकार फुडले संडे म्हळ्यार आनी म्हारग जातले खंय. हे मागीर 100 सुद्दां मेळचे ना अशें म्हण सांगता न्ही. तो सांगता न्ही रे. तर आता सदाशिव गडार वता. थोडीशी भाजी बिजी कितें जाय पळय ती घेता. सो आमी ज्या टायमार येयले पळय न्हू त्या टायमार मार्केट पळयात. शॉपाचे ओनर बी सगळे जोन घेतले. एप्पल किती रे ते व्हडूच जालें ना मरे. तू ल्हान आसा मरे. क्या वो बड़ा ही नहीं हुआ. छोटा बच्चा ही अभी. ऐसा ही बहुत बेटा रहता. क्या प्राइस है? कशी काय 100 रुपया 1 वाटो. 100 1 वाटेचं. हे दायन काय म्हणता का त्याला. हाय पुरो बरें घायला मगे. अनेक घाल मगे. बरें घातल्या मगे. असं म्हणते ते 11. गुड इवनिंग. घरा आयली आमी. उदक कितल्या पावली रे? 3:30. 3 3:15 3:30 सुमार पावली घरा कडेन. आनी येता आसतना तुमी पळयल्यार सदाशिवगड मार्केट वचून आयली.
भाजी बिजी चड काय हाडूना, मातशे थोडेशे फ्रुट्स आणि नुस्तें सुकें नुस्तें घेतलें. माजाळींक घेतलेले, मोतियाळ घेतलेली माजाळींक, आणि हांगा येवन बांगडे घेतले. 100 रुपयांक 10 बांगडे दिले. चड मोठे नाशिल्ले, बारीक अशें आसा. आतां रेट न्ही तांकां, म्हळ्यार थोडे दिसां पावस चालू जातलो, आतां तेंचे जोडपाचो सिजन न्ही, सो तेंच्यांनी ते आतां म्हारग केल्या. 100 रुपयांक 10. मागीर हेणें म्हटलें सारके 10च घे काय म्हणून, मागीर आनी एक दिलो. 11 जाले टोटल. तर आतां घेतले. मागीर आनी थोडे घेवपाक जाय पावसाक. आतां पावसाक म्हळ्यार वर्सभर नुस्तें मेळटात, बट जस्ट एक आतां हेका ह्या दिसांनी खाऱ्याचे वारें लागना न्ही, सुकें नुस्तें म्हणटा फकत. पयलीं खायनाशिल्लो, पळय बी नाशिल्लो खावपाचें सोड. तर आनी थोडेशे बांगडे घेवपाक जाय. आनीक आतां न्ही सांजची 5 सुमार जाल्या. हो झाडांक उदक घालता आनी थोड्या टायमान परत वचपाचो टायम जालो. कितल्या वचपा रे? 7:30 काय 8? लेट अशी वयतली 7:30. एक्चुली तेंचो टायमींग आसा. कशें कितें वचपाचें तें पळोवया. आनी आतां झाडांक उदक घालता बसलां. म्हाजें सगळें काम बी जालें. आयज मातसो रेस्ट मोडा. ना दनपारां रांदपाचें टेंशन, ना आतां रांदपाचें टेंशन. आतां मागीर मेळटा तुमकां वचपाच्या टायमार. सोमतेच न्ही रेडी बी जाता आनी मागीर मेळटा. सो हांवें बशिल्ली हांगासर फॅन लावन, टीव्ही लावन, तर जस्ट बंद केल्या. गुड इवनिंग. गाडयेन आसा आमी आनी घरा कडेन न्ही हांवें शूट कांय केलेंच ना हेकाच लागून, कित्याक की आमकां न्ही लेट जालो एज युजल. म्हाजें जाल्लें भायर सरून सगळें, कित्याक तुमकां हांवें जशें सांगलें पळय न्ही की हांवें कपडे बीन जे आसा पळय ते काडून दवरलेले, आयन बियन सगळें सकाळींच करून दवरलेलें. सो आमकां जर लंच करून येवपाक टायम जालो, जावं मार्केटान वचून येवपाक टायम जाल्यार मागीर गडबडच नाका अशें म्हणून हेजेय बी कपडे काडून आयन करून दवरलेले सगळे. जाल्यार बीन स्टील हेका हे कपडे नाका, हो शर्ट नाका, ती पॅन्ट नाका, हेजेर हे वचना, तेजेर ते वचना, ही गडबड करून लास्ट आतां आपणान दुसरेच कपडे काडून आयन करून घातले. आनी ते सगळं करता म्हणल्यार आमकां 8 जालीं. 8:05 मिनटां आसा. घरा कडेनच मी आतांच घरांतल्यान भायर सरलें पळय. तर आमच्या हांगच्यान न्ही ऑलमोस्ट 35 मिनिट्साची वाट गुगल मॅपाचेर. तर 35 मिनिट्स लागतली. म्हळ्यार तुमी चिंता, आमी आज 8:30 पावतली तेंगे थंय. 7:30 बड्डेचो टायमींग आशिल्लो, तरी पूण पावतली. वयल्यान कितें सांगतना वचून रोखडे येवया का, जसं की हांव एका म्हागेल्या सोयऱ्यांक घेवन वयता अशें. तर आतां घरा कडल्यान जस्ट भायर सरल्या. तर अजून हायवेर सुद्दां पावना. तर वता आमी पटपटीत थंय वता. आनी चड कांय शूट करतना, कित्याक इतलें शुअर की आमच्या पयलीं न्ही बड्डे हो जाल्लोच आसतलो. आनी बड्डे जालो जाल्यार मागीर कितें आनी शूट करतले. लोक येता तेंच्या काय व्हिडियोज काडपाना न्ही. सो बड्डे केक कटींग बीन आसा जाल्यार कितें शूट करपाक मेळटलें आशिल्लें न्ही. तर पळोवया कशें कितें शूट करपाक मेळटा पळय तें शूट करता. आनी मागीर न्ही तुमकां थंय पावलें की मेळटा. ओके हे पळय, हो हांगासर दिसता तुमकां ब्लॅक शर्ट घातलो. हो हांवें फेर मारून दवरलेलो. तेजेर ही पॅन्ट नाका, ती पॅन्ट नाका करून. सो म्हाजो फोन वाजपाक लागलो. तर फुल्ल काळोख आसा न्ही, कांय दिसना. तर तुमकां मागीर मेळटा थोड्या वेळान थंय पावलें की. तर पावली आमी घरा. म्हटल्यार 9:45 सुमार जाल्या आनी जस्ट न्ही घरा पावली आमी. आतां मातशी लायट पेटय. तर घरा पावली, जेवन बी येयली. तर जेवण बी बरें आशिल्लें, मस्त अशें. तुका आवडलें रे जेवण? आनी म्हाका जाल्यार आयस्क्रीम चड आवडली.
सगळ्यात चड म्हाका आयस्क्रीम आवडली, बरी आशिल्ली आयस्क्रीम बेस्ट सारकी वनिला फ्लेवर. आनी जोन बी येयली आनी हेकानी एक गिफ्ट मेळ्ळा, म्हटल्यार गेम टायप आशिल्ली. सो जनरल नॉलेजी क्वेश्चन आशिल्ले. सो हेका एक कितें तरी क्वेश्चन विचारलें, हेणें रिप्लाय केलो तेजो पॉलिटिकल रिलेटेड. आता हेणें जनरल नॉलेजीचो क्वेश्चन आन्सर केला म्हणटकीर ऑब्वियसली तो पॉलिटिकल रिलेटेड आसतलोच, नो डावट. सो तेच्या रिलेटेड आसलेलो. सो आमकां एक हें मेळ्ळा, दाखय रे हें तें तुजें गिफ्ट. सो फोटो काडला न्ही हांवें, तो हांव न्ही एटॅच करता हांगासर मागीर. हांवें गाडयांनूच ओपन बी करून पळयलें. सो परान मेळ्ळा, बरी मस्त आसा. तर गिफ्ट मेळ्ळें. म्हाका सांगता पळय आपूण न्यूज पळयता म्हणून तुका फायदो जालो ना गा, एक आयदन तरी मेळ्ळें खंय. तर पावली आमी हांगासर घरा. आनीक आमी ज्या बर्थडेक गेल्ली पळय न्ही, ते जो बर्थडे ऑर्गनायज केल्लो पळय न्ही, ज्याचो बर्थडे आशिल्लो पळय, तेजी मम्मी म्हाजी सबस्क्रायबर खंय हें म्हाका बी थंय वचून कळ्ळें. आनी तिका बीन आमी थंय वयतकीर कळ्ळें की हो म्हळ्यार हो जो आसा पळय न्हू तो आपल्या मिस्टराचो फ्रेंड. म्हाजो मिस्टर आसा पळय तो तिच्या मिस्टराचो फ्रेंड, म्हण तिका बी आमकां थंय पळयतकीर कळ्ळें मागीर. सो म्हाका येवन सांगपा लागली आपूण तुजे न चुकता व्हिडिओ पळयता डेली सारके, आनी आपूण हेका पळयता म्हणून, पण हो आपल्या घोवालो फ्रेंड म्हणून आपल्याक खबर नाशिल्लो म्हणून ती बी सांगपा लागली. आनी थंय हांणी बी म्हजे थोडे सबस्क्रायबर आशिल्ले. आतां अशें म्हणना की हांव म्हाज्या सबस्क्रायबराच्या बर्थडेक गेलें, म्हाका सबस्क्रायबरान बर्थडेक आपयल्लें अशें म्हणना. तर हेच्या फ्रेंडाच्या चेडवाचो बर्थडे आशिल्लो, सो थंय गेल्ले आमी. हेकाच लागून फ्रेंडाच्या चेडवाचो म्हणटा की सबस्क्रायबराच्याहून पयलीं फ्रेंडशीप हेंची, मागीर म्हाजे सबस्क्रायबर न्ही. सो फ्रेंडशीप पयलीं दवरप, मागीर सबस्क्रायबर जे अशें म्हणटा पळय ते मागीर दवरप. आतां आमचे फ्रेंड्स अशी जाली ना. तर बरें दिसलें की कोणी न्ही म्हाका म्हाजे कामा लागून वळखता म्हणून. खंय वयता की तूं युट्यूबर व्हिडिओ करता न्ही अशें म्हणटा न्ही, बरें दिसता की कोणी म्हाका म्हाज्या कामा लागून वळखता. हेजे वयल्यान वळखता जालेंच, पण म्हाज्या कामा लागून वळखप ही मोठी गोश्ट न्ही. सो तेका बी बरें दिसलें खंय कोणी म्हाका म्हाज्या कामा लागून वळखता म्हणून. तो सांगता म्हाका आपल्या बी बरें दिसलें खंय तुका अशें कोण तरी तुज्या खातीर वळखता म्हणून. तर बरें दिसलें वचून सगळ्याक मेळून बीन. मातसो असो मदीं मदीं चेंज बी जाय आसता न्ही, सो तेका लागून. आनी आतां खूब रात जाल्या चेंज बी कांय करूना, जस्ट आयला आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो आनी इंट्रस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ जे आसा पळय पळयत रावा. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. आनी आयचो व्हिडिओ जर आवडलो न्ही जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चलात फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.